हिस्ट्री शीटर सतीश गांवचा आड आता आनीक एक फसवणुकीची कागाळ नोंद जाल्या। सरकारी खात्यात एलडीसीची नोकरी दिता म्हणून एकल्याक ताणें 7 लाख रुपयाचो चुनो लायला अशी कागाळ ताच्या आड दिवचल पुलिशेंत नोंद जाल्या। दिवचल पुलिशेन अटक केल्लो हिस्ट्री शीटर सतीश गांवस हाचे आड आनीक एक फसवणुकीची कागाळ दाखल जाल्ली आसा। 2 वर्सां पयलीं म्हळ्यार 2022 ह्या वर्सा सरकारी जॉब दिता म्हूण सांगून सतीश गांवस हाणें आपणाक 7 लाख रुपया टोपी घातल्या अशी कागाळ सांखळे रावपी एक तरणाटो मोहम्मद खाकर हाणें दिवचल पुलिशेंत केल्ली आसा। सरकारी जॉब ना तो ना वयल्यान पयशे मागतकीच ताणें आपणाक जितो मारपाची धमकी दिल्या अशी कागाळ मोहम्मद खाकर हाणें पुलिशेक केल्या। ह्या प्रकरणात पुलीस फुडलो तपास करता। वेगवेगळ्या प्रकरणात पुलिशेक वॉन्टेड आशिल्ल्या हिस्ट्री शीटर सतीश गांवस हाका फाटल्या सप्तकांत मुंबय एअरपोर्टाचेर अटक करपाक पुलिशेक येस आयला। सध्या सतीश गांवस हो दिवचलच्या पुलीस कस्टडीत आसा। ताचे आड आनीकूय कागाळी नोंद जावपाची शक्यताय आसा असो दुबाव एका पुलीस अधिकाऱ्यान उक्तायला। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।